Yes, sister. Start. Yes. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊ मोगड्या बापा, जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्या, हे नव्या वर्सा पासत आमी तुका आर्गां बाकाणी तुका दिनवास दिता. तुझे पवित्र पुस्तकाचे शिकवणेन हे नव्या वर्सांत बापा तुझे जायत्या भुरग्यांक तूं भितर काडटाय तुजी मोगाची वळख दिवन. खरेंच दोनी आमी तुका दिन वाचता गेल्या त्या वर्सा पासत तुवें सगल्यांक आमकां राखली आनी सांबाळली म्हणून. आनी नवे वर्स भरपूर तुवें आमच्यो सगल्यो येवजण्यो पुरी जाल्यात आनी जातल्यो म्हूण आमी सोत मानून घेता. उदीक करून आमकांच आमी समर्पण तुका कोत्ता बापा. आमच्या जिविताची ओळख आमची बदलणी करूंक इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करूंक बापा हे नव्या वर्सांत बापाचे मोगाचे वरवीं तो मोग आमकांच आमी उदीक भरूंक जो बापान आमकां फावो केलाय रोमकाराच्या शुभ वर्तमानां 5 वडींतल्यान हो मोग आमी घेवंक आनी आमच्या जिविताची उदीकूच नुसुरणी करूंक आमच्या जिविताची आमी तपासणी करूंक आमी खंय चुकता ते आमकांच पवित्र आत्म्याचो आदार मेळूंक आनी पवित्र आत्म्यान आमकां ते करेक्शन्स करूंक आमकां हे वेळार बापा तुज्या हातांनी समर्पण कोत्ता. आनी ह्या नव्या वर्सांत बापा पवित्र पुस्तक ओदीक आनी ओदीक मोलादीक जावं ओदीक आनी ओदीक आमच्या जिविताची नवसुरणी जावं आमच्या मनाची बदलणी जावं आनी दर एक आमकां हे उतरान हाजीर करूंक तुजी जायत्या पोरचेक तूं एकठांय कोत्तलोय हे आमकांच बापा आमी तुका समर्पण कोत्ता. हे मागणें कोत्ता जेसू क्रिस्ताची नांवीं. Amen, amen, amen. Amen. Praise Jesus. Hello? जेसू कारका. Praise God. जेसू कारका. ऐकू येता न्ही? वय sister. ओके प्रेज गॉड. आर्कां जेसूक हॅपी न्यू इयर. खुशाल बोरीत नवे 2020 प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके आयज आमी कितें हाडलां पवित्र आत्म्यान आमचे पासत कितें केलां बोय सगळ्यांक कोत्ता सगळ्यांत कोत्ता. Thank you, Jesus. So, any testimonies? वय सिस्टर पयलींच म्हणजे वर्साची म्हजी टेस्टिमोनी. Okay, thank you. कितें जालें कोणें म्हाका हर्ट केला न्हू हांव फॉरगिवनेस दिताली बट त्या उतरांचो न्हू बगर म्हाका उगडास येतालो आनी हांव म्हणटाली हांव दुसऱ्यांक सांगता वी हॅव टू फॉरगिव म्हणून गिव अस दीस डे हा न्हू तशें भशेन वय हांव म्हणटाली मागीर हांवें म्हटलें इफ स्पिरीट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन मी हांव वाय आय एम रिमेंबरींग ते गाया मुखार घातल्या पळय ते ओके मागीर हांवें म्हज्या घोवाक सांगलें प्लीज डोंट रिपीट दॅट आनी तुका उगडास येता गिव अस दीस डे म्हूण तेन्नाच आमकां आमचे प्रेयर आमी आसता ते आमकां ग्रेस आफ्टर ग्रेस आनी म्हाका कोणें पयलें एक सांगलेलें एकदां यू हॅव टू कंप्लिटली फॉरगिव रिसंट ओल्ड ते टॉपीक सगळे फॉरगिवनेस बट रिसंटली जालेलें तेजो म्हाका बगर आसता मागीर हांवें म्हणलें नो आय वील नॉट लिसन टू दीस ह्या आवाजाक हांव आयकुची ना हो आवाज जावन आसता म्हज्या देवाचो पूण सैतानाचो अशें म्हटलें न्हू एन्ड आय बॉट फॉरगिवनेस मागोन हांवें ब्रदर इन लास्ट बिफोर क्रिसमसान शिकयलेलें न्हू ताचे हांवें नियाल केलो आनी मागीर म्हटलें हांवें नो आय शूड नो आय फॉरगेट आनी तेतून म्हाका एक ट्रान्सफॉर्मेशन भितर येयलें न्हू तर आयज पर्यंत म्हाका ताचो तो कितें उतरांचो उगडास येना आय हॅव फॉरगिवन एन्ड आय टोल्ड माय हजबंड तुका बी उगडास येता न्हू तेन्ना फॉरगिव and bless them. Wait. Thank you, and Jesus. this is the transformation 2026 and son. So I don't remember that. Praise The hurt God. guy Thank maka you, poi dila Jesus. poi te way. Praise Jesus.
आर्कान जेजूक कांदो कातरून घालते ना जेजूक आर्का तिजो कारका प्रेज गॉड कित ब्रदर कित सांगतालो ब्रदर जेम्स नो नो नाल्या? मुजो घोवाक सांगलें ते टॉपिकाचो उगडास येता न्हू ओके ओके वय. या ते फॉरगिवनेस माग तेका गिव अस दीस डे तूं तुजो तो मागीर विसरतलो हितून आनी ही इज ऑल्सो हॅव फॉरगिवन तेकाय उगडास येना हांवूय टॉपीक येयले ती येना आतां येना पयले येताले पयले येताले तो न्यू 2026 ते फिनिश केले इट इज फिनिश्ड थँक यू जीसस प्रेज गॉड प्रेज गॉड म्हाका बरें दिसलें तुवें म्हणलें मुझे भितर होली स्पिरीट आहा तो वय. हांवें कित्याक उगडास धरपाचो ग्रेटर इज द वन हू इज इनसायड यू देन द थॉट दॅट इज कमिंग टू यू प्रेज जीसस आनी कोण आमी आहा केन्ना हांव दुसऱ्यांक शिकयता न्हू वी हॅव टू फॉरगिव That's right, Maria. Yes, you're right. Praise God. So, आनी कोण आहा प्रेज जीसस हांव एक सांगता म्हणल्यार मुगे न्ही टेस्टिमनी बट हांवें परमिशन घेतलां सांगपाक काय म्हण कित्याक हें एक तरणाटें भुरगें सो ते एजीर ताका इतुलें जालें ताका तेगे लायफांत सो 25 वर्सां आसतना तें मोगान पडलें आनी मोगान पडटा आसतना नॉन बिलिवर मोगान पडलें आनी मागीर ते म्हणचे तें हें कोण नासतना सगळें कोण कितें म्हणटाय ताका स्टाबननेस जायन माय पायक कोण नासतना सिवील केलें वचून आनी म्हणचे बांदोल न्ही तो आनी ते हिंदू हो भुरगो सगळें जालें आनी म्हाका जेन्ना पवित्र आत्म्यान ताका म्हजे बगले पावयलें तेदोणो उतर शेअर केलें तें सारकें परफेक्ट बुकाचें कोत्ताय तेदोण वॉटेवर यू टेल हर तें फॉलो कोत्तालें हो स्क्रिप्चर म्हणटालें सारकें आनी ते स्क्रिप्चरान तेगे सगळें इल्लें क्लियर जायत रावलें सो आतां हांव सारकें मोगान आहा तेज्या दिसत न्ही सारको तो म्हजो हितून मोग कोत्ता आनी हें कोत्ता सारको मोगान आहा म्हण दिसता आनी ताकाय चेडवाकूय दिसता तो आपणा हितून मोग कोत्ता म्हण सो द मोमेंट म्हाका कळ्ळें कोण तो हांवें पवित्र आत्मान म्हाका सांगिल्लें ना तो भुरगो उरपाना म्हण लायफान तेगेल्या सो आतां तें सगळें जालें सो मच सो तेगे माय पाय उलोवपा पासून वचपा आसलोलीं म्हणजे लास्टाक ताणें मायक पायक सांगिल्लें आपण हें केलां सिवील केलां मागीर कोणाच्यान बंद करपा जायना न्ही सो ती उलोवपा वचपा आसलोलीं हें करपाक सो एक तारीख आसलो ती उलोवपा वचपाक तेज्या पयलीं एक वीक बोर जाता म्हणल्यार कॅन्सल सो तो चेडो म्हणपा लागलो आपूण काजर जायना म्हण ओ माय गॉड हांवें म्हणलें वाव द मोमेंट ताणें रोखडो फोन करून सांगिल्लें म्हाका तो जायना म्हणटा आनी मागीर ते रडटा हांवें म्हणलें हालेलुया थँक्यू जीसस सो होरें म्हणल्यार तें कॅन्सल आनी केन्ना पोत्तून तेगे लायफान तो येयलो ना पूण आतां कितें जाता तें कुशीन सोरपा त्रास तें कित्याक कोर्टांतल्यान करपा पडटा हें करपा पडटा ताका आतां तें सगळें चिंतीत चोय आतां आपणाक कितें जातलें आपण कितें करपाचें बट गॉड इज सो गूड सो आय टोल्ड हर तूं होकोत एक मूड आयजाया 45 2 and 3 देव मुखार गेला आनी सगळें तुगेलें आडकोड्यो कॅन्सल केले God has gone before you and he has leveled all the mountains and cut all the gates and broken the iron bars. हे भाशेन म्हणलें तें तूं मूड आनी तो स्क्रिप्चर ताणें बाय हार्ट केलो आनी तें म्हणपा लागलें सिस्टर सो दॅट स्क्रिप्चर वॉज टॉकिंग टू हर बिकॉज जायत्यो आडकोड्यो आसलोली तेगे लायफान पयलीं सद्या आतां हो गेलो तो नांव पिड्यार करपा लागलो सगळें ह्यो भानगड्यो नाका आसलेल्यो लॉयर आहा तो पयशे खावपा लागलो यू नो तें काम जायना पूण सारकें आनी शी वॉज 25 or 26 जालें आतां तें सगळें जालें आतांच्या मुडपा पासून जायना आपूण म्हणजे सोयरीक करपा ताच्या मुडपा जायना बिकॉज शी इज गेटींग दॅट गिल्ट नाव आपण कितें केलें आपणा हें जालें सगळें तसो जाता तो दुस्मान चोय कितें कोन्न उलयता कडेन आतां आफ्टर सो लॉंग लास्ट सप्टेंबर कितें तेगे सोयरीक जाली वन बॉय प्रपोज टू हर काजार सोयरीक जाली आनी आतां डिसेंबराक काजार जालें
आतां तें मुको आतां काजरा बी म्हणजे आफ्टर काजार एंड ऑल शी स्पोक टू मी 2-3 days ago. आनी ते सिस्टर आपणा उलोवपा जाय म्हणपा लागलें. सो हांव उलयत म्हणल्यार कितें जालें गो सगळें बरें आहा म्हणल्यार सिस्टर देवान म्हणटा ते भुरग्या विंचून काडला आपणागे लायफान धाडपाक. कितें देवा नाका आसलोलें आपण पोत्तून सांडलोलें. आनी आतां तेंगे घरा हुंय इतुलें मागणें जाता. दॅट बॉय सारको तो घोव आहा तो हुंय मागण्यांतलो बायबल घेवन वाचपाचो. घोवागे भाव आहा तो मागण्यांत बसून हुंय रोजार कोत्ताय. आनी ते म्हणटा आपणा उगडास पासून करपा नाका ते बसताय म्हण रोजार करपाक. सो मागीर इन वाचपाक काय बरें दिसोत सिस्टर. चोय म्हणटा देवान आनी म्हाका हें जालें इतुलें कित्याक देव काय बरो. देव जाणो ताजे भितो कितें आसलो ते आतां मारियान म्हणटे भशेन आमगे भितो आहा तो पवित्र आत्मो. आनी तें उतर ताणें आयकलो तशें तें उतरां ताणें मान दिलो. तें उतर प्रॅक्टीस करपा लागलें. तें जायतें तेगे लायफान जालें ते एजीर. तांकां भुरग्यांक कोणना चोय हँडल करपाक. जायतें ते एजी गॅपान ताका जायतें सोंसपा पडलें ताका जायतें जालें. पूण तें जाता आसतना तें उतर शिकिल्लें. चल तुवें स्क्रिप्चर बाय हार्ट करपा जाय तो हो स्क्रिप्चर बाय हार्ट कर. बाय हार्ट करून नाल्यार जावपा ना हे भाशेन सांगता तुका बाय हार्ट कर. आनी मागीर तें बाय हार्ट केलो तशें ती मागीर आनी टेस्टिमनी सिस्टर देवागे उतर मुको उलयता. म्हणजे देवागे उतर म्हाका कितें कर म्हूण सांगता. आनी ब्युटिफूल हाव गॉड तेगे सोगलें देवान जाग्यार घालें काय बरें. मागीर ती सोयरीक जालो तशें मागीर आनी कोण दुसरो सोस येता सांगपाक चेड्याक. चोय तूं जाण आसलोलो तागे न्हवरो आसलोलो ब्ला ब्ला ब्ला. हांवें म्हणलें तूं लोकांक सांगलो पयलें तूं पयलें सांग कॅन्सील जालें तूं ऑनेस्टी आहा ती बरी. तुगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो तेन्ना तोंड उगड खंय सांगपा. तो चेडो म्हणपा लागलो खंय म्हाका कांयच आयकपा नाका तें पास्ट मुखार कितें आहा तें चोया. हाव नायस. आनी आतां ती उतर म्हणलोली ती म्हाका सारकें लागोली. आनी माय सिस्टर देवान चोय म्हगे लायफान कितें केलें आनी कितें कोन्न म्हाका तो भुरगो सोदून काडलो. म्हजे पासत दवरल्या भाशेन केलो. आनी आतां देवान म्हाका मागण्या भायर आनी कांय ना की तूं खुशाल आहा पूण हे भाशेन तें उलोवपा लागलें. हांवें मागीर म्हणलें चोय म्हाका सांगोन दिसोत म्हणलें हे सगळी ग्लोरी देवागेली. सांगुचें म्हणलें पॅनलाचेर तें म्हणपा लागलें सांग सिस्टर तूं सांग म्हणपा लागलें देवागे उतर देवागे ग्लोरी. आपणागे कितें आहा सगळें देवान ताका वाट दाखयल्या. देवान वायटांतून काडलां. ऑल थिंग्स गॉड वर्क फॉर गूड. आनी सगळें काण देवान बरें जाग्यार आपणा जाय तें आपणागे उतर आहा ते जाग्यार ताका घालें. सो येस सो म्हाका ते जर्नी भितर आय ऑल्सो लर्न्ड अ लॉट. How God is so nice and He cares about everyone. So ते भाशेन म्हाका शेअर करून दिसोलें. सो ब्रदर विन्सेंट उलयत दिसत म्हाका आयको येना. म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय आसलो. एक प्रश्न विचारूंक जाय आसलो. या गो हेड ब्रदर. जेन्ना ती चोली आतां तिणें सिव्हील मॅरेज केली न्ही आनी आतां ते सगळें तांचें जालें सगळें तयार जालीं सांगिनासतना तेन्ना तुवें कसलें उतर दिलें. वॉट वर्ड यू गेव कितें ताका Isaiah 45:2-3. ना ते उपरांत. Yeah. No, right from the start, brother. The moment she told me, the moment she didn't tell anyone. She even told me in the end. Because so bito tenta khata. She knows that she's done it wrong. And only the two of us went and did it. Now she, according to her, she has committed a crime. And the way I talk to her, te bita mak sangpak. So I म्हणले ना तोरी पूण तूं म्हाका कितें पूण लिपयता. कितें पूण तुगे आहा लिपयता. So I'm trying to ask her, like, तुगे relationship कितें भुरग्यागेली तो तुगे घराको येता, blah, blah. So हांव deep वचून तें question काडटा. So then she told me. So that time I gave her the scripture. So everything has to break. Everything. And even then she's not thinking of breaking up. She wasn't thinking of breaking up, but she was saying this scripture for him to come to the Lord. For him to convert, to change him, because she loved him. So she started saying that scripture, Sarko, and that scripture she memorized. So what happened after she started that scripture, slowly, things started getting worse.
आणि देवान ताका निकडायलो. म्हणजे Then- आम्ही तो स्क्रिप्चर घालूंक शकता कालिया घाल, फायदो yes. नव्हतलो कित्याक But brother, that was, and even now she says that. तो scripture म्हणटा सगळें देवान मोडलें. And I saw it, brother, one by one. Everything was taken out. आता हो स्क्रिप्चर चेंज जो दिलोय Isaiah 45:2 God go ahead, make the crooked path straight, तू सारखे रस्ते सारखे कर, जे आता पोत्ते हात ते मातशे तू बरे भाशेन कर आणि सगळे म्हणजे त्रास पयस कर. हे हो स्क्रिप्चर तुवें दिलोय ताका. हांव Yes. विचारता ताणें तो स्क्रिप्चर ताणें तो मागणें केलें ताणें वो तुवें केलें Mhm. तेच्या बद्दल. No. That was the good thing. Because I just gave her the scripture. Whenever she was talking with me, I used to share, God is doing this. This is God. Did God say this? Who told you this? And कोण सांग तुका तो भुरगो तुगे म्हणून तुवें मागणी केला? So like this I used to say to her. But the moment she read the scripture, she was very much obedient to the word. ते वचून चोयतालें, and that she would make a prayer on that. So then next time when I spoke, she actually said that scripture for me. She confessed that scripture. आणि So she made that पाय scripture. माय स्क्रिप्चर म्हणून आली No, पाय पितालो बरो. या चलयेचो पाय पितालो. Yes, she was having lots of issues, brother. ओके, आणि पाय माय नको असलो. Then my was working away. Pai was at home, and she has a brother. पण So पाय what happened पाय now? माय नको असलो No. की No. सोमोन एका दुसऱ्या धर्माच्या भुरग्या बरोबर हा म्हणून ती पाय माय नको असली. जाणो आहली, पण ते ऐकना न्ही. सिव्हिल मॅरेज She केला was, सिव्हिल मॅरेज केला म्हणून no, नको they असली. didn't know. हा कोण नेण आहलोलो. बरें, एक वस्त हांव विचारूंक सोदता कित्याक ही गोवायकी आमकां सामकी हे काडपाक एक्सप्लेन करपाक एकदम गरजेची. पळय तूं म्हणटाय ही चली देवाचें उतर आयकताली, तुका आयकताली सारकें, पूण आपल्या पाय मायक आयकनासली. ती चली आपल्या पाय मायक आयकना कित्याक आतां आपल्या भावना वरवीं चलता. शी इज गोईंग बाय फिलिंग, शी इज गोईंग बाय इमोशन. She is got now emotionally involved with the boy. Yes. सारखें आतां जेन्ना Yes. तुवें ताका सांगलें वो स्क्रिप्चर तूं म्हण, Yes, brother. म्हणटच हांव म्हणटा जेन्ना तुवें फकत तुकाच ताणें ओपन केलें न्ही, ते चलयेन फकत ती तुका ओपन जाली आनी तुका सांगलें की Open जाली. हय, पूण ते ओपन सारकें जावंक ना. तुवें ताका मातशें प्रोब करून त्याने मागीर तुका Yes. सांगलें आतां म्हजी सिव्हिल मॅरेज जाला म्हणून आनी अशी परिस्थिती आहा म्हणून, पूण तें तुजें उतर जें तूं देवाचें उतर सांगता तें तुका आयकोंक ते तयार आसले. सारकें? Yes. म्हणटच आतां जेन्ना तें उतर तुवें दिलें Isaiah 45:2, ताणें तुका सांगलें की तें उतर तें म्हणटा म्हणून ताचेर ताणें भावार्थ धरलो. त्याच बरोबर तें त्या दुसऱ्या भुरग्याक मेळटालें, ताचे कडेन उलयतालें, ताचे बरोबर सिव्हिल मॅरेज केल्ली. सारकें? म्हणटच हें उतर तुवें दिल्या उपरांत आनी तुका खबर मेळ्ळी की तांचें तुटलें म्हणून हाका कितलो वेळ लागलो? कितले दीस, कितले सुमार, कितले म्हयने? That's actually a good question. जाले, so 7 म्हयनो जाला आसतले. She went through a lot of pain by then. So ती phase जाली, and then they started clashing. But तरी one day I spoke to the boy and I asked him, तुगे कितें एपार कित तुगेलो म्हणलें, So I spoke to him and I said, you have to know Jesus because she is a child of God. बरें म्हाका एक सांग. ओके, तूं आतां म्हणटाय तूं चेड्या कडेन उलयल्या. Yeah, once I spoke to him. How did you meet? How was you introduced to him? She only introduced you to him? No, what happened? No, one day she was going through anxiety, a lot of anxiety.
So she was going through pain, and then she During the called me, 7 and months, she started during crying. the 7 months, Yes, between. I think after I shared the scripture, maybe 1 or 2 months. So she was going through that. So he was there with her, and she called me, and she started crying. So the phone was on, right? So then he spoke. So I told her, it was on loudspeaker. I asked her if he was there. So takodi madle phone. Then I spoke to him, and then he said, "Oh, I love her so much. I'm going to marry her, blah, blah, blah." And I said, Touch konzai na malte. So you marry is not this. Today you marry, tomorrow you go. It's not working we are children of God. We are people of God. We believe in God, and whatever God does works for us. Otherwise it breaks. So he said, "Oh, no, but I'm ready to listen to anything." This he said then. So that means, I thought, oh, okay, maybe he really loves her. But whatever he said, he didn't mean. Then very soon something else happened. So I could see the journey, how God was like, the enemy was coming so she can stick to him. But God was just uprooting everything. And he was doing it so wonderfully. She was young, brother. She was going. Now this happened about 2 or 3 years. This process happened. ती दोघांनी गोंय आहात, इंडियेक आहा, ऑस्ट्रेलियाक आहात? No, Goya. गोंय. So after all that happened, it took about 3 years for her to find this boy. So she has gone through a lot. But every time, whenever I spoke to her, we didn't speak a lot. Zait ved uloil na mi, and zait tem uloil na, because I don't get time, you see. But taika haun zait enna te munta, sister, I need to talk. So tedo haun tak time gotan ulet every time painful story. And then I used to say, "Bore, it's okay, don't worry, Devan sogle modla believe korpa jaitui." So she was believing it, and I think she was praying a lot too. She was having that secret place time, and she was crying to God. So the Holy Spirit took over her life. And even step by step, I could see the presence of God. I could feel it. Finally, the moment he told me, because she even told me, we are going to talk. Mommy be aili, and then they were going to talk. They had fixed the date of marriage. So they were going to talk to their house. Before they even went to their place with the family, this thing broke. So I said, wow, God is so good. So that means it wasn't meant to be. But that was puppy love all these years. But when she spoke after this marriage, even this marriage, when she met this boy, she was still feeling that pain. She was saying, "Sister, I want to tell him everything. I don't want to hide anything about me." And I said, "You tell him. Whatever you feel like telling him, you tell him. I'll be there by your side. I can talk to him too." But she said, "I want to be honest with him and tell him everything." So before even she started, she said, "Maktu kid sangpa jai." So she said, "It since mage boyfriend ahlolo." And he said, "Na, te past, te bairude. Te makai aikpanaka." So he closed everything he didn't want to hear. So her life began as a new person. Do not dwell in the past. Look at the new thing I'm doing in your life. And the way she spoke. टेस्टिमनी वयर आणि तुका कित्याक कितले क्वेश्चन विचारले कित्याक कसल्यो टेस्टिमनी असले काउन्सिलिंग येता आमकां येता त्या वेळार कशे भाशेन ते डील करूंक जाय कोणाक कित्याक पांय माय खूब त्रासान पडटा म्हणजे पांय माय म्हणटा अरे हे आतां कितें चलता हे कशे भाशेन जातलें आनी आयकोंक तयार ना तेन्ना स्क्रिप्चर खिंचो कशे भाशेन तांचे बसत मागणे करूंक जाय कशे भाशेन तांकां त्या त्रासान ती सोजमणी घेवं कित्याक आमच्यान उलोवंक जाता पूण काम कोणाचें पवित्र आत्म्याचें. And then bore kel brother, very beautiful. Just his word. Very, very. I'm telling you that,
I could hear her cry. ते रडटाले फोनाचेर सिस्टर हें तें राव रड नाका राव तूं रडलें जाल्यार म्हाका उलोवपाक मेळना. So like this I used to tell her. So the moment I stopped her and I started talking, she calmed down. So I could see how that evil one was coming, you know, and how, because I was giving, my message was the truth, right? That God loves her, that no one can tell her who she is, because God knows who she is. She is chosen for God's purpose. आणि तू कित्याक रडटा गो हे भाशेन? तू कोण रडयता गो हे भाशेन? देव रडयता ना. So like this, even some little bit of, you know, positive thinking. And then I used to tell her, so Ugod, book Ugod, I'll show you the word. So I used to make her read the scriptures. But not much counseling, brother. But the thing is, now I know everything. And no one else knows what I know. Because she told me that. Kona khabar na. So she has opened her heart to me. So I have to open my heart to him. Right? Because he can't lose this child. And But I could also see the pain she was going through, the crying, the torture, everything I could see. But because there was no one in her life, she would go seeking that boy again. Even though he doesn't come to see her, she would go. You know, and then she would tell me, sister, pottun gele apon, pottun uloile takode, pottun phone kelo. It's okay. Fall and come back. Fall and get up. It was, brother, so amazing. But the joy was the end result. That what she told me, I was like, that word, what she said, sister, Mako Burgo, Devanu Dilla Bashin disolo. Devan tak lipoin dullolo muj pasot. बरें बाय I मारिया loved एक it गोष्ट so much. तुका एक वस्त विचारूंक सोदता. आतां जें निमणें जालें की तो बरो भुरगो मेवलो, मावण्याचो मेवलो, बरें आहा. पूण जेन्ना त्या चल्याचो पयलो चलो सिव्हिल मॅरेज जाली, तें तुटलें, तेन्ना ही चली एकदम दुखी बरीच जाली, सारकें न्ही? शी वॉज ब्रोकन. कित्याक Yeah. आतां त्या भुरग्यान ताका सोडलें, म्हणजे ताणें ऑलरेडी थारा घेतलो काजार जावपाक, ताचें सिव्हिल मॅरेज जालें, आतां ती आतां पांय माय कडेन उलोवन तो डेट करपाक आनी ते फुडें व्हरपाक तें सगळें जाल्लें. पण तेन्ना एक सुवान पयलीं तुवें सांगलें म्हाका की तें ती सोयरीक तुटली. जेन्ना ती तुटली, हांव आनी एक वस्त विचारूंक सोदतां. ती दुखी बरीच जालें, कित्याक आतां तुटलें म्हणून, सारकें? Yes. तुटलें. पुढे जेन्ना तुटलें तेन्ना ते मागणें करीत आसलें. आतां कसलें मागणें दिलें ताका? आतां स्क्रिप्चर कितें दिलो ताका? ना, जेन्ना भुरगो येयलो. तुटले. Yeah, जेन्ना तुटले, straight away, जेन्ना कित तरी जालें, तेन्ना immediately she called me and told me, तो गेलो. I said, praise God, and I started laughing because this is our God. गेलो, and now तो पोतून केन्ना येवपाना. आसताय तूं हांव आसता. तें प्रेज गॉड म्हणिना, तें रडटा. ना, ते रडटा. But she knew which place we were, no? She knew where I was, and she knew where she was. Because I was always telling her, to रावपा आयलो ना, तो वयतलो. This was my thing, right? Even after I spoke to him, I was saying, to रावपा ना बाय, तो वचपा आयला. तो रावपा ना, तो वयतलो. The moment she told me, I started laughing, right? And ते रडटा म्हणल्यार की, so her thing was, everyone knows that's her boyfriend. जाल्यार तक सोडपानाक न्ही. Everyone seeing her with him going out. Who will marry me? My life is with him. So no matter what. So this was the condemnation, you know. She was taking it on herself, the guilt. I used to tell her completely opposite. Tu kshena raवपा दवरलो ना देवान. You are called to be a princess. You are created for goodness of God. So I used to always tell her, but that was my happy moment that he's gone. I said, at dusra chapter ho, te page cancel koriya, dusra page start koriya. You know? And then, so she got a lawyer, she got through, and then she told the parents, this is what has happened. So, the topic changed a lot. She got the lawyer also took a long time. By then the boy went somewhere else. So then she wasn't even looking. This just came to her, you know. ते मागण्यांनी असलें, तें उतर. Yeah.
Yeah. That दूख जालें तें मातशें जालें ताका, चड जालें ना ताका. हम्म. Because I told her it was meant to go. Don't bring it back. जाणे बाय मारिया हांव तुका एक सांगता, म्हणजे भयणी हांगा ज्यो आहात तो आयकतात, हांव तुका एक सांगूंक सोदतां. जेन्ना अशें घडटा आमच्या जिवितांत, समजा तिने सोयरीक तुटली, वो कोण आमचो बरो ना आनी कोण मेलो जाल्यार, तेन्ना आमचो घरचो आमी मागणी करीत आसा, वय की ना? आमी मागणी Yes. करता की तो बरो जातलो, ओ ताका सावूत ताजी बरी जातली, ओ ती सर्वीस आमकां मेवतली, ओ ती पुर्तुगेज पासपोर्ट मेवतली, ओ तो संबंद जोडून घेतलो. आनी हें जेन्ना आमी चिंतून आहात आनी जें आमी मागणें केलां त्या वरवीं तें जावंक ना जाल्यार खूब फावटी कितें जाता, आमी देवाक सोडटा, No. आमी उतर आमकां नाका, Yes. आमी बिश्टी आमी म्हणटा देवा तुवें म्हाका म्हज्या मागणें आयकोंक नाय, तुवें अशें करूंक नाय, आनी आमी देवाक सोडटा. म्हणटच हांव कित्याक हो प्रश्न विचारता, कित्याक ही टेस्टमनी आमकां सांगता की जेन्ना तें दुख्खी बरीत जालें, वय तुवें सांगलें ताका हो भुरगो तुका न्हय म्हणून, पूण तें त्या वेळार कितें चिंता, ना भुरगो बरो न्हय, पूण आतां म्हजी भावना आहात, म्हाजी फिलींग आहा, सिव्हील मॅरेज जाला, सगलो लोक जाणो, आतां कशे भाशेन हांव ताजो मोग करता, तो कितेंय म्हणीत हांव ताजो मोग करता. पूण हें सगलें जाल जेन्ना तुटलें, ह्या चलयेन आपलो भावार्थ सोडूंक ना. पूण हांव तें म्हणटा, खूब ना, लोक ना. भावार्थ सोडटा, खूब लोक म्हणटा आतां जालें काबार, आतां काय म्हणजे सगळें आतां कितें उरलां, आतां म्हाका सगळी लॉज आसतली, सगळ्या म्हजी हें जातलें तें आतां, तूं आतां डिप्रेशनान वेताय. पूण तुवें म्हाका सांगलें की चली, Yeah. No. हांव विचारता कोणें ताका बॅकअप मागणें तें तुवें बॅकअप केलें मागणें ताचे पासून, यू वर इंटरसिडींग फॉर हर, वॉज द इंटरसेशन फॉर हर, एनीबडी वॉज प्रेइंग फॉर हर? आय वॉन्ट टू नो दिस. No. No one was praying, brother. The thing is, she was spending time with the Lord herself. She was, with her pain, she was at the feet of the Lord. Because she was going through a lot. Seeing the home situation, she had to handle everything, no? Then the family is around the house. Family, oh, uncle, auntie, sogle hai. Ti येऊन घालताय कितें कानांत. So all that pain. So I told her, isolate yourself. दुसऱ्यांक उलोवपाक गरज ना, कितें बरें आसल्यार उलय. Otherwise, don't listen to people's stories. They only come and tell you who you are not, right? Correct. That she stopped. She said, no, म्हाका सांगनाका, म्हाका रोजार करपा जाय. I said, just tell them, I pray all day. And she actually was. That taught me a big lesson. You know, that taught me how God is loving. She even said, that I don't deserve what God gave me. Mak faun nastom pasun devan sogle bor dil maka. Jesu karga. So this sort of a girl she is, you know, and whatever she spoke, it meant a lot. So the connection between us, see, we don't know each other. Till today, I haven't met her. But after, like, in between, after that boy went, putun rod pa lagol zalya, aw manta taka, I am not going to talk to you. You do whatever you like. If you don't want to listen to God, you do whatever you like. If he comes back, you can take him back too. But don't tell, because I'm mixed. I'm a godly person, right? So I'm giving her God's advice. But whatever advice she listens, not from God. So we won't match. So the thing is, she didn't want to part with me. That was another thing. She built that bond, the connection with me. Oh, she was so joyful when she was, one phone I made, she was so joyful. And not long, she just had to listen to the voice. You know, but that's what the Holy Spirit was doing in her, comforting her, that you have a backup. Don't have to worry. You won't fall. So that part I played in her life. I didn't do anything, brother, just comforted her, just lifted her up. Just say, it's okay, something is happening. Focus on what is happening. That past is gone. Don't dig it. So I was just lifting her up. Little time of mine, just lifting her up. That was enough for her. Then I was telling her, what does God say you are? Who does God call you?
He's chosen one. He has chosen you for something, for someone's house. He will not keep you like this. So that would lift her up. And it was so beautiful, I tell you. So crying was only so I even used to tell her, रात जाल्या राती उन्ना ती सकाळी दीस जाता. आनी कितलो काडूक आसूं ते भितर टनलांत भायल्या उजवाड दिसती पडटा. सो कितलें तूं रोड सकाळी तुगे दूख सगळी उन्नाय न्ही, जॉय येता भितर. Because God speak to you. And so that she would understand, and she would really, my God, I was Maria, so, you have the ministry of Barnabas. praise God. So what is that? Now you tell me what that is. Okay. The ministry of Barnabas is the ministry of encouragement. Yes, I agree. जेन्ना देवान ही पहिली इग्रोज अर्ली चर्च तेन्ना कितें जालें, Praise God. सावलू जालो पावलू, आनी तेजे उपरांत आतां पावलू आनी सगळे शीस एकठांय जाले आनी त्या वेळार ते मागणे करीत लागले. आनी त्या वेळार मागणे करतना पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो, म्हणजे कोण तरी तुजो ताका तिच्या प्रवादीक देवान उतर दिलें की ताणें सावलूक आनी बार्नाबासाक विचून काडल्यात देवाचें काम करपाक. Praise God. देवाचें काम करपाक. म्हणटोच जेन्ना बार्नाबास आनी सावलूक बरोबर आतां देवान तांकां धाडले, देवाचें उतर सांगता की बार्नाबास हाचें काम परगोड करपाचें न्हय, ताचें काम फकत आसलें एनकरेजमेंट करप, दुसऱ्यांक एनकरेज करपाक. तो उतर परगोड करिनासलो, तो सांगिना जेजू मेला आमी मोगान, तो फकत बॅकअप दितालो, म्हणजे तो एनकरेजमेंट. मिनिस्ट्री खूब पाटी आमी चिंता की आमी मिनिस्ट्री करता जाल्यार आमकां शिकोवन दिवंक जाय, आमकां प्रिचींग करूंक जाय, आमकां हें करूंक जाय. Praise God. Thank you. Praise God. Yes. पवित्र आत्मा म्हणटा तूं बरें समजा आतां म्हजी बायल आनी हांव मेलनी आनी हांव आमी प्रिचींग करपाक वेता. आतां फुडल्या सुमारान फुडल्या बुधवारी जावन तुका हांगा आसचो ना शिकोवन, कित्याक आमी फ्लायटीर आसतले, वी आर गोइंग टू UK ऑन मिशन. पूण म्हजी मिसीस चड मागणी करिना, पूण ती मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास करता. Praise Praise God. God. म्हणजे जेन्ना म्हाका एनकरेजमेंट जाय तेन्ना म्हजी बायल मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास करता. आनी जेन्ना Praise तूं God. आतां कोणाक कोण त्रासान आहा ती तुका आपयतात, तूं आतां ती मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास. सो मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास, तुजें नांव बार्नबास न्ही, म्हजे बायलेचें नांव बार्नबास न्ही, बट इट इज द मिनिस्ट्री Ministry of बार्नबास, द Oh, मिनिस्ट्री I fully agree. encouragement. Praise God. Praise God. आमी देवाचें उतर शिकयना जाल्यार, आमी देवाचें उतर पोटगोट करिना जाल्यार आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास करूंक जाता, द मिनिस्ट्री ऑफ एनकरेजमेंट. Amen. Praise God. Sister Maria, आम्ही Hallelujah. दोघांनी देवान विचून काढल्या तो असल्या कामाक आम्ही बार्नबास. हालेलुया. Thank you, Jesus. आणि Well, जो wow, कोण praise मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास करता ताजो टेस्टिमनी चड असतात. Praise चड God. असतात कित्याक the ministry of encouragement is a very important part of ministry. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wow. Praise God. आम्ही सगळं कितें कोण येयलो, देव आमचे पासत मेलो, ताणें आनी कोण हात धरलो, मागणे केले, देंवचार काडले, सगळो लोक आपली चोत्रे कोणाचेर धरता, त्या प्रिचराचेर धरता. ताची कोणाची एनॉयंटींग हा. जेन्ना हांव प्रिचींग करता, कोण म्हजे मिसेसाक पळयना, हांव खरेंच सांगता, स्वत सांगता, हांव जेन्ना शिकयता हांव फुडें आसता, लोक येता म्हजे कडेन मागणे करपाक, पूण फाटल्यान म्हजी मिसीस मिनिस्ट्री ऑफ एनकरेजमेंट, ती मागणे करता, ती इंटरसीड करता, ती म्हाका बॅकअप दिता, ती म्हाका एनकरेज करता. आनी कोण तें पळयना, पूण पवित्र आत्मा सगळें पळयता. खूब पाटी आमकां कळना की आमी फुडें, पूण खूब पाटी आमी कितें करता, म्हाका कितें पडलां तें तांचें ती कोण दुसऱ्यांची चोली, तो त्यात खबर मातशें कितें कोणें सांगलें, बरें मागणें न्हिदोला, बरें मागणी म्हणलें आमी विसरता. पूण जो कोण इनवॉल्व जाता, एनकरेज करता, आपणाची इनिशिएटीव घेता, मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास करता, देव तुका एक व्हडलो इनाम दिता, बिकॉज यू आर डुईंग अ व्हेरी important ministry of the Holy Spirit, the Praise ministry God. of encouragement.
That was very beautiful, brother. Praise Jesus. Very good. Yes. I felt it in my spirit, what you were talking. It was really beautiful. Awesome. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. आणि हांव कित्याक हे म्हणटा तुवें कित्याक ही टेस्टिमनी कित्याक हांव आयकतालो कित्याक प्रश्न विचारतलो जेन्ना तूं ह्या वेळार टेस्टिमनी दिताली पवित्र आत्मा म्हाका सांगतालो my sister Maria is doing the ministry of encouragement. She's doing the ministry Praise of God. Barnabas. If You two know, Marias have given their Wow. testimony in 2026, both have started with the greatest and powerful ministry of the Holy Spirit, the ministry of Praise God. encouragement. Thank you, Jesus. See, poili diwpa zatali because I knew what was going on, right? But I was very reluctant because it wasn't, middle thing wasn't nice. And I knew if you ask questions, then I have to add. So I don't want to give the whole thing, because it wasn't very pleasant. तुवें But when म्हाका सांगूंक ना पण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें हांव तुका मागीर Yes. सांगता कितें म्हाका सांगलां तें हांव Yes, जाणो praise I God. know it. I So- know what happened in between because as I was speaking, the Holy Spirit already told me, but I Yeah. wanted to know your role as an encourager. Yes, I know what happened. yes, I know it was very bad. praise I know God. she So was the deceived thing is, also. I know Yes. this girl was deceived also and probably used also. But I want to Praise tell you God. one thing that this girl got emotion. She had a soul tie with him. Yes. So it's only now when she said those words, I was just tempted, no, I was filled with joy to ask her, can I share this? Because I see God through all your journey and I can't hide it. I have to speak it out. And she said, please tell. I said, I won't tell your name, but I will share this, what God did. Amen. Amen. So praise God. Thank you, Jesus. नाव ब्रदर आमी आतां जाणा आमी द मिनिस्ट्री आमचे बार्नाबास म्हणून आमी पयलीं म्हणटाली हांव चिंताली लोक म्हणटा मारिया तुवें उलयलें म्हणटा बरें दिसता जीव हलको जाता आवू जाता आतां कळलें कित्याक पळय तें. It is the ministry of encouragement. God. That is the Praise Holy Jesus. Spirit in you. Praise God. You Marias, I think you are a great encouragement to your family. You are a good encouragement Thank to you, the Jesus. community. You are an encouragement to the body of Christ. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. येसू कारण. Praise God. येसू कारण. जेसू कारका. जाणें, आणि कोण हा? तुवें टेस्टिमनी दिली हांव एक टेस्टिमनी दिता कितें जालें म्हजी चोली अमेरिकाक थान 20 तारखेर येयली डिसेंबराची आनी तिणें टिकेट बूक केली केन्ना 3 म्हयने पयलीं कित्याक तुमी जाणा डिसेंबरान टिकेट एकदम म्हारग आसता वय की ना वय ब्रदर Yeah. गाल्फेन ही आतां फ्लायट कॉमिस केली फ्रॉम न्यूयॉर्क टू गोवा बाय बारेन आनी हे म्हजे चलयेक बरी डील मेळ्ळी व्हेरी नायस टिकेट पूण ताका येवपाक ताजी विजा काबार जाताली म्हणजे ताजी H1 विजा मेळोंक ना ताका एम्प्लॉयमेंट कितें कार्ड मेळोवपाचें आहा आनी तें एम्प्लॉयमेंट कार्ड मेळोवचे आदीं ताणें ते दूड बोल्ले आनी सगळें काम केलें पूण कितें घडलें जाणा हेच्या आदीं जें तें कार्ड मेळोवपाचें आसलें तें कार्ड येवंक ना तें कार्ड येवंक ना म्हणजे ताच्या हातान मेळोंक ना आनी तें आतां गोंयां येवंक सोदता आनी तें जाणो तें कार्ड ताच्या हातान तें घेवचे आदीं मेळचें ना म्हणून Yes. समजा तुम्ही इट इज कॉल्ड एज Yeah, yeah. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड or employment authorization EAD card something it is a card EAC or something म्हणटच ते आतां चिंता ते रोडटा आनी आमकां सांगता आतां म्हजी टिकेट हांव कॅन्सल करूं हांव फ्लायट कॅन्सल करूं आनी फ्लायट कॅन्सल करीत जाल्यार हांवें इतली आतां दुडू बोल्ल्यात आनी आतां परतून फ्लायट बूक करीत जाल्यार म्हाका आतां डबल टिकेट भरची पडटली आनी आतां टिकेट म्हाका EAD कार्ड मेळचें ना जाल्यार म्हाका परतून वचपाक त्रास जातले आनी हें सगळें चिंता हांवें ताका सांगलें तूं रडो नाका तुजी टिकेट चेंज करनाका देव कितें तरी वाट कोत्तलो Yes. EAD कार्ड तुका घरा मेळोवपाक तूं ये पूण कशें जातलें कित्याक आतां ज्या घरान हांव म्हज्या आंटीच्या घरान वता म्हजे मिसीस मेलिनीच्या भयणीच्या घरान रावतात आनी ती भायर गेल्यात
म्हणजे ते कार्ड कोण ना घरा पोस्टान येतले, Yes. पोस्ट बॉक्सान येतले. म्हणजे कोण काडटलो? पोस्ट बॉक्सान कोण Yeah. काडटलो? कोण काडचो ना. म्हणजे येस आता हे सगळे चिंता आणि ते आता इतले हुस्क्यान हा. ताका येवपाक बरें दिसना, ताका उमेद ना कितें हाडपाक आणि ते आता चिंता. हांवें ताका सांगलें, तूं कसलोच हुस्को करिनाका, देव तुजी वाट करतलो. आनी हांव तुका एक सांगता, ही म्हजी चोली इतली उतरान घोट ना. म्हजी 3 भुरगीं आहात, ही व्हडली म्हजी दुसरी 2 जाणां ती उतरान गोठ आहात. दुसरी म्हणल्यार एकदम गोठ, चेडो एकदम गोठ. पूण ही व्हडली चोली ती मातशी भायर वचोन आतां मातशी थोडी संवसाराची जाल्या. पूण मागणी कोत्ता. प्रेज गॉड जेन्ना देवाचें उतर ना, भितर काळजान ना, कितें जातलो? हुस्को जातलो. येस कित्याक आमी सुमनाच्या आमी देवाचें उतर कोत्ता. फामील मेळटा, झुमाचेर मेळटा, आयतार दीस मेळटा, आमी शिकयता सगळें. पण संवसाराचो आसा जाल्यार तुज्यान पोरगोट करूंक जाता, तुज्यान उतर दिवंक जाता, पूण शेकीन त्रास येतकच डावन, बॅटरी डावन. कळटा ना कितें सांगता तें? पळयात, तूं देवाचें उतर आयकलें वा देवाचें उतर पोरगोट केलें वा 10 प्रिचराक आयकलो जाल्यार तुजो बावार्द तितलो वाडचो ना. बावार्द केन्ना वाडटलो? जेन्ना यू आर अ डुअर ऑफ द वर्ड. सारकें? येस पळय म्हज्या भयणीन, हांव तुका एक सांगूंक सोदतां की खूब पाटी आमी चिंता की कोण देवाचें उतर सदांकाल आयकता, ह्या प्रिचराक आयकता, केन्नाय ताका चान्स मेळटा उतर पोरगोट करपाक, तांचो बावार्द गोड जाला म्हणून. नो तुजो बावार्द गोड जाला तुका केन्ना तुका कळटलें? जेन्ना तुज्या जिवितान परीक्षा येतली, Amen. आडवळ Yes. येतली, त्रास येतले, आणि त्या वेळार तुजी बॅटरी डावन जावची ना. तू लायक अ $2 suitcase you will fall down. No. It's not like that. When तुज्या जिवितान ज्या भाशेन आब्राम इजाक जिवेशी मारपाक सांगले, ताणे आपले बायले जाणाय सारा देवान सांगला म्हाका जिवेशी मारूंक आपल्या पुताक हांव वत्ता ताका फाल्यां सकाळीं. तिका सांगलेलें जाल्यार सारा एब्रामाचे कोत्तेले आहले गोला कोत्तेली आहली पयलींच. प्रेज गॉड सारकें? Yes. सांगिना, पूण तो बावार्द दवरता. म्हणटा देवान सांगला जाल्यार हांव कोत्तलो. वय ताची भावना म्हणटा, हो पूत म्हाका इतल्या वर्सांनी देवान दिला आनी आतां देव म्हणटा ताका मारून उडोवंक. पूण तो कितें म्हणटा? देवान सांगलेल्यार देव ताका पुनर्जीवन करतलो, ना तर कितें तरी वाट करतलो. आनी तो वेता घेवन. म्हणजे जेन्ना आमची परिस्थिती वायट जाता आनी आमी आतां देवाच्या उतरान चिपकून रावता, आमी बिश्टी पडना, रडना आनी आमी देवाक सोडिना, तेन्ना की आमी परिक्षांत पास जाता आनी आतां आमकां प्रमोशन मेळटा देवाच्या राजान. सारकें? वय हांवें कित्याक सांगता, हांव सांगूंक सोदतालो ह्या चलये भाशेन, म्हणजे चलये. म्हणून शिके हांवें तिका सांगलें, तूं सोड, तिकेट चेंज करनाका, तूं ये. बरें. ते करून शेतीन जे कार्ड मेळोंक ना ती आतां येना फुडें. तिका कोडोन येयले, ताजो एक आमिगाचो कोण दुसरो फ्रेंड बॉम्बे येता म्हणून. आनी तुमी जाणो की आतां तुज्यान ट्रॅक करूंक जाता, कुरियर ट्रॅक करूंक जाता, DHL ट्रॅक करूंक जाता, पोस्टल ट्रॅक करूंक जाता. म्हणून ताचे कडेन ते अलर्ट्स येताले, कित्याक ताजो नंबर US नंबर आहलो. म्हणून ताका अलर्ट येताले, ते लेटर पोस्टान खी पावलां, खिंचोर हा, मिडलँड्स ऑफ अमेरिका, ते मिडलँड. आनी नातालांचे दीस तुमी जाणो, नातालांचे दीस कुरियर सर्वीस, दॅट इज US पोस्टल सर्वीस. शेकी म्हज्या भयणीनो, केन्ना येयलें? ती येयली 20 तारखेर आनी 22 तारखेर न्ही, 22 तारखेर सकाळीं 9 वरांचेर US टायम ती रातभर हांगा हा, बाजेर हा. तूं जाणो बाजेर हा, पळयता ट्रॅक खिंच जाता तें. 9 वरांचेर 22 तारखेर तें पोस्टान आयलें. पूण थिंचोर कोण ना. तितले म्हणसर ताणें ताच्या आमिगाक सांगलें, पळय तूं एक फावोर कर, एकलो कोण बॉम्बे वचपाचो आहा, तूं मातशें ते म्हज्या पोस्टान वच. हांवें म्हज्या ऑलरेडी काजनाक सांगलां तें लॉक करिनासतना वच म्हणून. तूं वच त्या पोस्टान ती लेटर काड आनी ती आतां लोक ताका म्हणटात ओला कुरियर ओ DHL लोकल कुरियर, म्हणजे ती टॅक्सी आसता सर्वीस.
ती टॅक्सी घेऊन तू आता त्या भुरग्याक वचोन दी इन न्यूयॉर्क 3 वरांची वाट. तो 23 तारखेर ताची फ्लायट आहली बॉम्बे येवपाक. आनी शिकी कितें जाता, ती ताका सांगता, ती येता ती चोली, ते काडटा, फोन मारता, पार्सल दिता, म्हणजे बिश्टें एनवेलोप तो घेवन त्या भुरग्याक दिता आनी 23 तारखेर तो घेवन बॉम्बे येता. आनी तो पावता केन्ना 24 तारखेर. आता पळयात कितें घडटा तें. 24 तारखेर हांवें ऑलरेडी कोणाक बॉम्बे सांगलेलें, बाबा ती लेटर येवपाची आहा, खंयसर घाटकोपर खंयसर तुमचो वचन घ्या आनी कुरियरान धाड. 24 तारखेर जालें. 25 तारखेर नातालांच्या दिसा तो भुरगो, ताचो नंबर फोन आहलो, तो भुरगो मेसेज धाडटा म्हजे चलयेक, हांव 31 तारखेर गोंया येवपाचो आहा म्हज्या आमिगा बरोबर. वाव. 31 तारखेर Praise हांव God. गोंया येवपाचो आहा फॉर 31st. म्हणटच एक 31st तारखेर हांव आनी म्हजी चलये घेवन मोपा एअरपोर्ट गेली. 9 वरांचेर फ्लायट येयली. 9:20, 9:25 तो भायर येयलो आनी हातान तिच्या तें कार्ड कार्ड दिलें. दिलें. वाव. Praise Jesus. Hand delivery given by हँड God. डिलिव्हरी जे तिचोर पावंक नासलें. आनी आतां ती खुशाल. हांवें तिका वाव. सांगलें, देव तुका तुज्या हातान दितलो. म्हणजे हांव चिंततालो की बॉम्बे पावत जाल्यार एक हांव नकळो आहलो की कोण मेवतलो म्हणून, पूण पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो ते तुज्या हातान कशे भाशेन पावतले. पूण पळयात बाबडे, ते आमी एक पासून कुरियर सर्वीस दिवंक ना. ते थिंगसान कोणें बॉम्बे हाडले, बॉम्बेंतल्यान गोंय हाडले. आमकां फकत एअरपोर्टा कडेन वचोन तें कार्ड आमच्या हातान मेळ्ळें. आनी ती Praise आतां Jesus. जेन्ना ती आतां 3 तारखेर गेली, Praise God. तें कार्ड दाखोवन ती आतां भितर सरली. Praise Jesus. Hallelujah. Yes. म्हणटच हांव कितें विचारता तुमकां, पळयात म्हज्या भयणीनो, खूब फाटी जेन्ना आमी त्रासान आहा, आमी मागणी करता, हो स्क्रिप्चर घेता, हो स्क्रिप्चर. पूण जेन्ना आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी आसता, तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सगळें नीट करून सांगता. एक बोर्ड घालता फुडें, आमच्या फकत वाचूंक जाय, हें अशें घडटलें, हें अशें घडटलें आनी तेशें घडटलें. आनी आमच्यान शांतीन रावंक जाता. पूण आमी कितले हुस्के घेता. आमी म्हणटा आमी देवाचें उतर आयकता, आमी म्हणटा आमी देवाचें उतर परगट करता, आमी गोवायकी दिता. खूब फाटी देवाचे काकुती वरवीं आमकां ती गोवायकी दिवपाक मेळटा. पूण आमी खरेपणी उतरान हा, खरेपणी भावार्थान आमकां जैत मेळटा. ही परिस्थिती आमी म्हणजे हें सिच्युएशन ह्या नव्या वर्सांत आमी एड्रेस करपाक गरजेचें. नातर बिश्टें उतर आयकलें, मागीर मागणें केलें, हुस्क्यान केलें, मागीर सगल्यांक सांगलें, अरे मातशें मागणें कर, म्हाजेर हात धर, म्हाजें हें कर, तें कर, म्हाका होय वायट brother. जाता, वयर सकला जाता. आनी Praise God. ताच्या उपरांत जालें जाल्यार हाका गोवायकी म्हणिना, हाका म्हणटात देवाची काकूट. पूण हांव कोणाक सांगिना. हांव देवाचें उतर चित्कून दवरतां आनी त्या उतर हांव म्हज्या काळजान मास जावन तें हांव जेन्ना जैतिवंत जिवीत जियेता, देव तुका प्रमोशन दिता. देव तुका Hallelujah. तुज्या Thank you, भावार्थान तुका वाडयता. तुका आतां आनीक बॅच दिता. कित्याक तूं जाणय, Jesus. देवा भावार्थान तुका आतां तें जैत मेळना, काकुती वरवीं मेळोंक ना. Praise God. आयकतात म्हज्या भयणीनो, वय जें ब्रदर. म्हाका काकुतीन मेळटा ती गोवायकी वय, पूण जें म्हाका भावार्थां वरवीं मेळटा त्या वरवीं म्हाका प्रमोशन मेळटा. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून तें प्रमोशन मेळपाक आमच्या जिवितान मिनिस्टर्स ऑफ बार्नबास आसूंकूच जाय. Amen. आमची Hallelujah. मारिया आसूंक जाय, Thank you, मारिया Jesus. दुसरी आसूंक जाय, मेलनी आसूंक जाय. हांव नकळो कितले हांगा ह्या क्लासीन कितले मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास करतात. Praise ताका हांव God. जाणा Thank you. खूब जाण तुमी हांगा जेन्ना गोवायकी दिवंक जाय, कितें उतर शिकोवंक जाय, तुमी सगळीं ओगी रावतात. पूण कोणाक तरी मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास आसूंक जाय. तेन्ना मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास आसत जाल्यार तेन्ना टेस्टमनी आसतली, तेन्ना गोवायकी आसतली. Praise नातर God. ओगी चुपचाप बसपाचें, आयकपाचें आनी वचपाचें. पूण मिनिस्ट्री ऑफ बार्नबास आसतली, Beautiful. परगट करपाचें आसतलें. Thank you, Jesus. तेन्ना आमची टेस्टमनी आसतलीच ह्या नव्या वर्सान आमकां हें करपाक बरोबर. Amen. हालेलुया, Amen. Amen. Hallelujah. Praise Thank the you. Lord. हालेलुया. म्हजी एक टेस्टिमनी हा ब्रदर. आय टोल न्हू सांगलें म्हणजे लास्ट टायम ते आय हॅड फॉल आनी ते म्हजे हातीक डिसलोकेट जालोलो रिस्ट.
तो हांव डॉक्टरा गेली आफ्टर 1 वीक to check up. तो म्हणटा म्हाका रिकवरी इज देर. I said, no, I'm already healed. नहीं, recovery अभी है, चलता है. You know, I said, no, I'm healed. तो सिक्स्थ म्हाका एक्झॅक्टली 1 month जालो. तो हांव गेली, तेणें म्हजो प्लास्टर कातरलो आनी तो वायर बी आहलो तो भितरलो बी वायर बी काडलो, रॉड घातले ते बी काडले आनी तो म्हणटा तुजी रिकवरी इज व्हेरी फास्ट म्हणटा. आय सेड प्रेज गॉड. Because God. Thank you, Jesus. yeah, see, really, God is really, truly God. He's a real God of us. He's loving. तुझी हाडां ते वारून चड गोठ आहात. Why? The word. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. Praise God. Praise Praise the Lord, brother. Happy New Year to everyone. Praise the Lord. Fatima, Bye, praise the Lord, Oh, Fatima. Praise God. जेजू कारगा. आयज Praise आमची God. इंटरनॅशनल क्लास आहा. कातार, ऑस्ट्रेलिया, UK, yes, Qatar, UK, yes. अहमदाबाद. शाबाश. I want to testify. हांव एक testimony दितां देवा Amen. You came with fire. Come on. brother, almost 2 म्हयने जाले मुगे चेडवागे घोवागे accident जाल्लो Kuwait. He got the attack of seizures. Suddenly तो बाये आडो येतो ना तेणी तेगे seizures येयले आनी he went and banged on one garage. आनी एक गाडये मारली वचोन आनी तो तितून भायर सोन तेका कितें जाता तें तेका खबर ना. मोडचे बिचे हूंय ते. मागीर तेणी तेका दवरलो आनी they took him to the hospital. आनी गाडी आख्खी काबार जाली तेंगेली. आनी ती दुसरी गाडी एक्सिडेंट जालो आनी गॅरेजी बी मोडी. सो तेका दोतोरा बरें वयलो एंड देन ही वॉज ओके. पूण ब्रदर मागीर कितें जालें सगळीं म्हणों लागली आतां तेका डिपोर्ट कोतोली केस बिकॉज इट वील गो टू द कोर्ट. In Kuwait, you know how the Gulf is, brother. So, at the case, to sarko being because he's a Roman Catholic. To sa bilo, he became very scared, brother. Itulo bilo, आणि हांव तेका रोमन सदां कॅथलिक आमकां सांगपाक गरजेचें कित्याक तो भियेलो म्हणून. तो ब्रदर तेका सदां सांगताले स्क्रिप्चर वाच स्क्रिप्चर देवागे बायबल वाच रोमन देवागे कॅथलिक उतर. तो उत्थान ना. तो रोमन कॅथलिक मध्ये आयताराचे मनीस आनी तेच करपाचो मनीस तो. एक्झॅक्टली. ओके. आणि तेंगे ते आयकपाचो. सो हांवें तेका कितें सांगिल्लें तूं देवागे उतर वाच आनी देवागे उतर चोय आमकां कितें सांगोत तें. आनी ब्रदर पयलीं जेन्ना म्हाका मुगे चेडवान सांगिल्लें बिकॉज तेगेली ही इज जॉबलेस ब्रदर फॉर पास्ट 1.5 years. सेम म्हाका म्हजे भाशेन तेकाय आजून काम मेळ्ळो ना. इन कुवेट. या ही इज एन इंजिनियर, IT इंजिनियर. सो तो थिंगा आहा. सो तो म्हाका म्हणूंक लागलो मातशें नापोणा फेथ आपल्याको तेंच जायना मातशें आय कॅनॉट I try. I said, no, you shouldn't try. There is nothing as trying. You should ask God the grace for faith. Because zaina mashan muge faith म्हणून लागला आलोता. I told him we all fall, but we have to rise again. Not that जावपाना मो. मागीर तेका हांव सदां गायड करीत रावलें ब्रदर. आमगे केस पळय कोर्टाक गेली आनी मागीर म्हाका सांगो लागलो डिपोर्टेशन येतोलें. आनी तूं जाणा देंवचार कितको येतो ब्रदर. हाव द डेवल इवल कम्स. हांवें म्हळें मुगे चोड म्हणालें मातशें आतां कितें करपाचें. हांवें म्हळें बाया चोय कितें जाता तूं म्हळें सरेंडर कर देवा कडेन. तो कितें बरें तें आमगे कोतलो. Because nothing is in our hands. I told her just pray and believe that he has got everything in his hands. So we just surrendered, brother. आनी मुगे भावान म्हाका कितें सांगिल्लें तूं बेश्टें वरी जायनाका. आपूण तेजे बरें वयता तेका एक्सप्लेन कोता. तूं बिकॉज माय ब्रदर ऑल्सो इज इन कुवेट. सो मुगे भाव गेलो मुगे भावान तेका सांगलें चोय ही व्हडली केस न्हू तुगे एक्सिडेंट जावन कोण मेलो ना कोणाक कांय जालो ना. ओन्ली द डॅमेज इट वील बी तूं पेनल्टी येतो. So they came for the case. Tedus brother case forward वयली दुसरे आयत्रा वयली. एश कोन case मातशें 2 दीस एश कोन लेट जायत रावली. And I told her, see, the more we get stressed, आमकां त्रास. So आमी stay देवाच्या हातान सोड्याने let's stay believing that everything is done. And I told her, believe everything is okay. कांयच जावपाना.
पेनल्टी देखून पळ्या चड पडपा ना पूण देव सगळे आपल्या हातांत घेतलो. And brother, last on the 3rd, there was last month, the 3rd आमगे case आलोली. And you know, brother, when in the afternoon, I just asked my daughter what happened. She called, messaged me, and she said, Masha, case, आमी zali, kabar zali, and everything is okay. Kesli penalty podo na, brother. They only Praise had God. to pay 100 dinar. So she Jesu told me, Masha, that Karna, is praise okay. Yes. God. Yeah, praise all glory, brother. Listen. So that's the 100 dinar. And now, like, since he is also jobless, they're going to many trials. I told her this is a phase we are all going through. So God has something for us. He's teaching us something. It has a purpose. So पोयर कित जालें तेन्ना म्हाका परतून फोन केलो माशान म्हणून लागले पयशे ते 100 दिनार हारी करपा ते ऑल्विना मेसेज येवंक ना मोबायलाचेर. सो आय सेड व्हॉट हॅपन. मागीर म्हणून लागले आमी तेगे मंदुपा फोन केलो तर मंदुपान फोन करून सांगीन म्हणून लागलो तेजे बिकॉज ब्रदर तेगे रेजिडेंस गेल ते वर्सा काबार जालोलो. ही हॅड पुट अ रेजिडेंस तेगे डॅडीगे स्पॉन्सर आहलो क्वेट. सो to put a residence in Kuwait, it is 900 dinars for 1 year. That sponsor made it free. So 900 is not a small amount. It's almost more than 2 lakhs rupees of India. So they amka free mele. So this year again he put his residence free of charge. So what happened is even the advocate was free, brother. God provided everything, brother. Everything God. God gave. He's such an amazing God. Brother, and when that 100 dinar had to be paid, that sponsor himself paid that 100 Wow. dinar. Jesu And I Karna, was just praise crying and God. thanking God for being Wow. so faithful. And I told her, see, this is, and I told him, I said, this is our God who works amazingly. Even though we falter, we do everything, we don't stand in faith. But then I said, He's Praise God. always faithful. And this is my greatest testimony, brother. Praise Although God. we didn't have to pay anything, not even for the advocate. Everything was taken care by God. फातिमा, जेन्ना तू टेस्टमनी दिताय जेन्ना तू एक टेस्टमनी दिताय पवित्र आत्मा आमकां सांगता तेंचे घडलें देवाच्या काकुतीक लागून. It is his mercy. It was Amen. God's mercy. Because जेन्ना कोण कितें एक्सिडेंट मारता तुका आतां तुका फायन दिवची पडटा, तुजे डिपोर्टेशन जावंक शकता, तुका कितें तरी इतलें दुडू दिवचें पडटा आनी शेकींग तूं कांय दुडू दिनाय, तुजे कांय फायन पडना, केस तुजेर आड वचना. हाचो अर्थ कितें की देवान आपल्या काकुती वरवीं सगळें कॅन्सल केलें. म्हणटच आतां ह्या Amen. बायकी वरवीं Praise God. तांचो भावार्थ वाडपाक, ती उतरां येवपाक आनी उतरां रिगून रावपाक एकदम गरजेचें. Let's सांगील brother तेंकां आतां. I told him the same thing. I said, see, I तुका सांगलो म्हूण देवाचे भावार्थ तेन्ना दोताय. I said, everything falls in place. And I told him the job. I said, he is still teaching you something. Ask God. आमकां तो कित शिकोवपा सोदीत. What he is teaching us. I told him, be patient. The job also will come. And it will be a biggest reward from God for you, blessing. Amen. 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 I give all Praise- glory to God, brother. And one more testimony. My mother, past 7 years, she was in and out of hospitals, in and out of the hospitals. Last year, brother, I give all glory to God. Although she's on the bed, she's fed on through the tube. म्हळ्यार मायक एक पाट देखून आमकां हॉस्पिटलांत व्हरोंक पडना. माय she's good. I give all glory to God. Nothing, test, every test of hers, everything is good. It's all God's grace, and I thank God for that. Praise Praise God. Praise God. Jesu Wow, Fatima. Thank you, Jesus. Jesu Karna. Jesu Karna. देव इतलो मोगाळ न्ही, इतलो काकुटकार. And he's Yeah, so because faithful brother, God to his knows. word. God knows everything, brother. He knows where I am, what I am doing.
Because I know, brother, my financial condition, but God He knows everything, and every detail He knows. And I thank God for everything, brother. He's always with me. Praise Yes. God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Wow. Thank you, awesome. Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. इतलो मोगाळ, इतलो काकुतकार, इतलो दयाळ देव आमचो. You know, Yes. आ- Praise पळय, God. पळय, आमी मनशांक कितें कितें वायट करीत जाल्यार, कोण आमकां कितें दुखयत जाल्यार, वय आमी बोगसणे दिता, आमी म्हणटा बरें, आमी तुका बक्षिता, पूण तें मनान उरता, आनी मागीर आमचो संबंद आमी ट्रस्ट ताका इतलो आमचो भावांत, इतलो आमचे ट्रस्ट मनशां बरोबर आमी दवरिना, देंवता. पूण पळय देव आमी कितलें केलें जाल्यार जेन्ना ताणें आमकां विचून काडल्यार, जेन्ना आमी तो जाणो ताजी कोण ती, गॉड नोस हू आर हीज, आमी कितेंय करीत जाल्यार, खंयच्या परिस्थितींत आमी पडत जाल्यार देव आमकां पोट दवरता आनी आमकां परतून जाग्यार हाडटा, परतून दवरता, आपली काकूट दाखयता, परतून दवरता, आमकां त्रासांतले भायर काडटा, कित्याक गॉड नोस हू आर हीज. Praise That's Amen. what it says. God knows who are his. Praise God. And Thank you, Jesus. All glory to Him. beautiful, beautiful testimony by God. Praise God. Praise God. I was thinking of this one, 2 Thessalonians 3:3. But the Lord is faithful. He's so faithful. And He will strengthen you and protect you from the evil one. And So as she Amen. was, because she's going through so much, brother, but God shows how faithful He is. Isn't it, Fatima? From Yes. nowhere, He comes to your rescue. He sustained me throughout this year, brother. Amen. I Yes. just glorify Him. हांव तुका एक गोश्ट सांगूंक सोदता बायका, एक गोश्ट सांगूंक सोदता. हांव बारेन गेल्लो 1992. हांव तेन्ना आंकवार आसलो. 1995 काजार जालो. 2014 हांव जेन्ना गव्हर्मेंटान काम केलें, 12 वर्सां काम केलें, म्हाका फॉल्स एक्युजेशन घातलें, पूण शेकींग जेन्ना हांव डिप्रेशनान गेलो, ताका कांयच मेळोंक ना, कित्याक हांवें कांय करूंक नासलें, पूण म्हाका डॅमेज जाल्ली. आनी सुमार 9 म्हयने हांव बारेन काम करिनासतना आसलो घरा. जो मनीस 30 वर्सां काम केला, 9 म्हयने घरा आसलो काम करिनासतना. थंयसर हांव कितें करतालो, हांव शीत करतालो, दाल रांदतालो. करतालो, Yeah. भुरग्यांक ड्रायव्हराचें काम करतालो. आनी देवान म्हाका त्या वेळार एकदम खालतो केलो. कित्याक जेन्ना कोण काम करता, बरें दुडू जोडटा, बरें पोजिशन आहा, इगोर्जेन काम करता, व्हडलें टायटल आहा, तुजी प्रायड चलता, म्हणजे तूं असो चलता नेटान न्ही, हांव इंजिनियर आनी म्हाका बरें आहा, गाडी चलयता, तुका प्रायड आसता. पूण देवाची येवजण आसली की म्हाका ताणें आपल्या राज्यान काम करपाक ताणें म्हाका विचून काडलो. त्या वेळार हांव नको आसलो, पूण ताणें म्हाका त्या जाग्यांतलो काडलो आनी वयर ताणें सोकला उडोवंक ना, पूण ताणें म्हाका खालतो केलो. ही डजंट ह्युमिलेट यू, बट ही हंबल्स यू. Yeah. Amen. That's very God true, will not brother. humiliate you. God will humble you. So when He humbles you, He takes you to ground zero. And when you This is come what to is ground happening zero, with and then me, you put your brother. hands up and you say, God, Yes, God. I cannot do anything now. Now God says, now I can use you. जेन्ना Amen. तू चिंता, सायबा तू म्हाका फकत मातशें उतर दी, हांव कितें मातशें शिकता, हांव रेडी आहा, तू फेल जातलो. ज्या जाग्यार तूं पावताय आनी तेन्ना तूं हात वयर करता, सायबा म्हाका कांय जायना, हांव काबार, हांव झिरो जालो आतां, कांयच Yeah. ना. म्हणजे हांव उतर आसलें, हांव उतर आयकतालो, सर्वीस करतालो, पूण ज्या जाग्यार पावलो डिप्रेशनान आनी सामको जमनीचेर सामको झिरो जालो, मनान अशें सुइसायड पासून येताली. पूण जेन्ना झिरो जालो तेन्ना हांवें आवाज आयकलो पवित्र आत्म्याचो, आतां तुका हांव उजार करूंक शकता, आतां तुका उजार करूंक शकता. तूं सोजमतालोय,
तू इंजिनियर म्हणून, तू बरें जोडटाय म्हणून, तू फामार जालाय म्हणून, लोक तुका वळखता म्हणून. पूण तो म्हणला म्हाका असलो लोक नाका, की आपूण म्हणटा हांव ऑलरेडी रेडी आहा. म्हाका जाय लोक जो आपूण झिरो सजमता तेन्ना म्हाका तुका बरोवंक जाता आनी तुका उजार करूंक जाता. म्हणटच हें जाल्या उपरांत 9 म्हयन्या उपरांत म्हाका देवान एक सर्वीस दिली. ती हांवें एप्लाय करूंक ना. हांव बिश्टो भायर गेल्लो, घरा भायर हांव कोल्ड स्टोरान गेल्लो कितें हाडपाक, आनी कोण म्हाका मेळलो म्हणून सर आमी तुका पळोवंक ना इतले दीस, की वायट कितें काम करताय? कित्याक हांव गव्हर्मेंटान काम करता, भायर वतालो लोकांक. ताणें म्हाका एक जॉब दिलो 15 दिसांचो. 15 दिसान तांची तो प्रोजेक्ट तांचो ताका ती प्रोजेक्ट मेळोंक ना. परतून घरा येयलो 15 दीस फुकट काम करून. पण 2 दिसां उपरांत आनी कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका फोन करता, म्हणटा तूं ये, तुका आमी बरो पागार दिता, तुका नवी गाडी दिता, सगळें करता. आनी शिके हांवें 2 वर्सां काम केलें. 2 वर्सां काम केल्या उपरांत म्हाका अशें दिसलें आतां म्हाका काम करूंक नाका. बरो पगार आहलो, बरो पगार आहलो, दिनार रुपयांनी दिनार. 12 दिनार आनी 5 दिनार बरें 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 दुडू मेळटा. पूण म्हाका कसलीच उमेद नासली काम करप. हांव गेलो त्या मॅनेजरा कडेन म्हणून त्या शेका कडेन सांगलें बाबा हांव सोडटा. कित्याक सोडटाय? तुज्यान वचोंक जाता 3-4 म्हयने वच तूं, तुजी विजा दोत्ता. म्हणलें नाका म्हाका नाका, हांव सोडटा. आनी एका म्हयन्यान सगळें जें घरा आसलें तें आमी सगळ्यांक हांगा थी दिवन, विकून पासून न्ही, मातशें थोडें कितें विकलें, सगळ्यांक हांगा ये तूं व्हर, हें व्हर तें करून 2 सुटकेस घेवन 25 वर्सां खातीर आमी परतून येयलीं, आमी इंडियेक येयलीं. आनी थोड्या म्हयन्यांनी देवान तें म्हाका क्लियर केलें की ताणें म्हाका विचून काडला देवाचें उतर परगट करपाक. Amen. आनी हांव कित्याक तें तुका सांगता म्हणजे बाय फातिमा, खूब पाटी देव आमकां कितें सांगूंक सोदता, पूण आमी थंयसर आसता कशे भाशेन आमकां जाय थंयसर रावपाक. Exactly, आमी brother. सोडपाक तयार ना. आमी मागणी करता, सायबा म्हाका सर्वीस दी, सायबा म्हाका दिनार दी, सायबा म्हाका कितें तरी कर. आनी देव तुका सांगूंक सोदता ना 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 ना, दिनार ताका आतां तुका दिनार नाका, आतां तुका जाय उतर. आतां तुका हांव उजार करूंक सोदता, हांव तुका तयार करूंक सोदता. हांव तुका आतां म्हजें उतर, कित्याक हे निमाणे दीस, आतां दिनार करपाचे दीस न्ही, आतां उतर परगट करपाचे दीस. तुका तयार केला. Amen. तूं वच आतां आनी दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट कर. म्हणून हें तूं देवाचें उतर आयकताय जाल्यार या आयज तूं हें उतर पवित्र आत्म्याचें जें सांगता तें बरे भाशेन नियाळ कर. आनी तो तुका तुज्या कानान, ह्या कानान न्हय, दोनूय कानांनी उलय सांगतलो. हे वाटेन सांगतलो आनी हे वाटेनूय सांगतलो कितें फुडें करपाचें आहा तें. तो Amen. आवाज तूं आयकतली डेफिनेटली जेजूच्या नांवान. Amen. Thank you, Oh. brother. Jesus. प्रेज गॉड. Wow. The message to Fatima, so beautiful. So true. Yeah. He is a provider. आमकां Amen. दिनार नाका, आमकां डॉलर नाका, आमकां पाउंड नाका, आमकां जाय फकत जेजू. आनी आमी ताजे Amen. बरोबर आहा जाल्यार तो आमचें जेवण दितलो, आमचें खाण दितलो, आमचे कपडे दितलो, आमकां शांती दितलो, आमकां उजार करतलो. पूण आमी ताका महिमा दितल्यो कित्याक तो आमचो Amen. कारण सोडवणार. Praise God. Yes, brother. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हाका दिसता आयज शिकोण ना, आयज फकत आमी Ah. बाय एलिसा आहा Yes. तिचो, म्हाका दिसता ती दिवंक सोदता. म्हाका दिसता रेडी आहा. हालेलुया. Ready ha bullet fire kurpa. Praise God. Elisa, are you there? Hello. आनी कोण आहा ना, कोण तरी आसतलो कोणाक गोवायक दिवपाक. कित्याक आमच्या जिवितान ह्या 15-30 सुमारांनी खूब घडलां. पूण आमकां फकत जाय उमेद ती गोवायकी दिवपाक. ल्हान आसूं व्हड आसूं, जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमचें प्रमोशन जाता. देवाची टीव्ही चालू आसा वयर स्वर्गात आमची गोवायकी आयकोपाक. Praise God. प्रेज गॉड. हांव एक दिता म्हाजी. Praise हांव Jesus. ऑफिसांत आसतना म्हाका एश कोन्न कितें जावपा अशें लागलें. आनी कितें जाता म्हूण म्हाका कळोना जालें. सगळी फियर अशी येयलो. कोप अशें जावपा लागलें म्हाका. हांव मातशें फियरान भरलें अशें.
आनी मागीर हांवें ब्रदराक फोन केलो. ब्रदर म्हणून म्हाका I am the body of Christ म्हणा लागलो. And you speak with faith and you thought of that, rebuke it. हांवें केलें मागणें. हांवें येयलें वॉशरुमाक गेलें आनी ऑफिसान आनी हांवें रिब्यूक केलें आनी हांव I am the body of Christ म्हणीत रावलें. And the promises of God is working in my body. म्हणीत रावलें. बरें वगत जायतो वगत 5-6 मिनटां आनी मागीर म्हाका बरें दिसलें. मागीर 2 दिसान परत अशेंच जालें म्हाका ऑफिसांत. आनी परत हांवें म्हणनाका I said, Lord, you show me this promise is really working in my body. And really it worked supernaturally. I give glory to my God. Praise God. तशेंच Thank हांव you, ह्या वेळार Jesus. आर्क दितां. म्हजो भाव बरो नासलेलो आनी हांव एक स्पिरिच्युअल भयणी घेवन तेजे बोली गेलें हॉस्पिटलाक आनी आमी तेजेर मागणें केलें. आनी ती मागण्याची न्हय कांयच, पूण आमी भावात आनी मागणें केलें आनी आमी येयलीं. आनी तेजे मागीर 2 दिसान ऑपरेशन जालें आनी अजून एडमीट आहा तो, पूण जेजून सगळी तेजी बरी भाशेन केलें. तसोच मुगे भयणीचो घोव मातसो बरो ना जालो आनी तो UK सावन येवपा पडलें तेका आनी तेजेरूय ऑपरेशन कोच्चें न्ही पयलें ते हांव एक स्पिरिच्युअल सिस्टरी घेवन गेलें. आतां कुटुंबांतली फामिली देवाच्यो तर दिवपा ती सोंपमान नाय न्हू, म्हणटोरी हांव दुसऱ्याक घेवन गेलें सिस्टर स्पिरिच्युअल सिस्टरीक आनी मागीर ते सिस्टरीन मागीर देवाचो उतर दिलो तांकां. सांगलें सगळें जेजू कोण कितें शिकोवन दिली तांकां 2-3 वरां आनी मागीर दिल्या उपरांत मागीर 2 दिसांनी मागीर तेजें ऑपरेशन जालें. सगळें बरे भाशेन जालें आनी तो घारा येयलो. हे सगल्या खातीर हांव बापाक आर्गां दितां. थँक्यू जीसस. Jesus. जेजू Praise कारगा, God. जेजू कारगा. Praise God. Wow. Praise Jesus. एलिजागे आवाज आयकपा जाण बरो पयले दिसता. पाटी पाय जॉनीन म्हाका फोन केलो आनी म्हणून लागली म्हाका बरें दिसना. बरें हांवें म्हणलें ती मागणी करुया. 3 दिसांनी पोत्तून फोन करता आनी म्हणटा ब्रदर पोत्तून म्हाका अशें जालां. हांवें म्हणलें ही पाटी हांव मागणी करचो ना. ही पाटी तूं फकत उतर घेतली आनी तें उतर हांव जेजूची कूड सोयतना पिडेक रोगार म्हजेर कसलो अधिकार ना हें उतर म्हणीत आसतली. आनी तूं म्हाका वरान फोन कर. वरान तेणें म्हाका फोन करून मेसेज धाडली ब्रदर सगळें बरें आहा आतां सामकें बरी आहा गूड आहा. आतां पोत्तून ती म्हाका फोन करीत जाल्यार मागणी करीत जाल्यार हांव म्हजी बॅटरी चार्ज दितलो. पूण तिका तिचो बाबाड वाडचो ना. पूण दुसरे पाटी जेन्ना तेणी त्या उतरान केलें जाणवली की बॅकअप ना म्हणून आतां म्हाका बावार्थान चलचेंच पडटलें. कशे भशेन म्हाका झूज करचें पडटलें. तेन्ना तिणें एका वरान न्ही म्हाका दिसता 10-15 मिनीट तिणें ती देवाची महिमा पळयली. आतां तिचो बाबाड वाडला की ना बाय जॉनीना? आतां तुजो बाबाड घट जाला. आतां तूं म्हाका पोत्तून म्हाका बरें दिसना फोन करची ना. कित्याक तुजे कडेन आतां बंदूक आहा, तुजे कडेन ओले आर्म आहा. तूं जाणा कशे भशेन सोयतानाक काबार करून उडोवपा जाता तें. पळयलें ना? जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येता उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक गरजेचें आनी तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान म्हणून कितेंय जावं दूख आसूं त्रास आसूं कणमेलो आसूं तें उतर आमी म्हणपाक आनी त्या उतराचेर आमची चोत्र उतर म्हणल्यार जेजूचेर उतर जावन आसा जेजू त्या उतराचेर धरून एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक गरजेचें आमकां. जेन्ना आमी त्या उतरान आमी आतां जैत मेळटा आमकां आमचें आतां प्रमोशन जाता. म्हणजे तुजें बाय जॉनीना प्रमोशन जालां. आमेन. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. जेजू कारगा. Praise God. जेजू कारगा. आनी कोण आहा? Hallelujah. Thank you, Jesus. फुलाविया ना लावी उलयता गो? प्रेज जीसस. वय Praise सिस्टर एक Jesus. सांगपा जाय आहलें. आमगेर हिंगनो एक आत्ती 80 इयर्सांची आनी ती शेतकामती लायक शी इज एज गुड एज अ फॅमिली फ्रेंड आनी जायत 40 इयर्स जाली लायक जायत डेकेड्स जाली ती येता आमगेर आनी हेल्प कोत्ता कितें गार्डना काम ओ कितें आहल्यार. सो ती
मोदें जायत बरी नासलोली आनी दिसतालें की आनी ती आनी शी इज वर्क व्हेरी हार्ड. तेगे लायफांतू तें सारको कश्ट केलोलें फार्मर म्हणजे कळ्ळें. सो मिनान Right, काम yeah. केलें मुट्टी आनी हूंय हूंय हांव चलोन वसों जायत सांगत ती आमकां केन्ना जेयत जाल्यार आमच्या बारा ती आमकां स्टोरी सांगत पयलींच्यो. सो मागीर ती मोदें जायत सीक पडलोली आनी दिसताली की ती आनी तीच म्हणटाली आनी हांव येवपाना म्हणजे म्हाका जावपाना तेशें. सो त्या टायमा ते तें एक हें जेजून कित केलां खुर्सार आनीक मॅथ्यू 6:20 हें तो दोंगरावेली झाडां कितकोन देव शिंपोता आनी सुकणीं कितकोन तीं कांय हें कोन्नाय दे डोंट कूक फॉर देमसेल्फ म्हणजे तीं कितकोन सो कोन्नाय तरी देखून तेंकां तो चोयता सुकण्यांक झाडांक दोंगरावेल्या झाडांक ते स्क्रिप्चर्स ते एक्सप्लेन केल्ले आनी हांव कित कोत्तालें तेगे नांव घालतालें की चोय देव एशें एशें म्हणटा तुका आनी तूं कितू मोला दीक हें सगळें ते सांगलो हांवें एक पाटी त्या दोनावेन शी वॉज सीक. आनी तें गोळे तेगे उरलें आसतालें आनी ते सांगलोलें की हेजे नियाळ कर म्हूण तूं आनी हुस्के नाक म्हूण तूं ऑलरेडी तुका पेकोवणी मेवली म्हूण आनी दुपाव दवरनाक म्हूण जेजून सगळें खुर्सार केलें म्हूण. आनी मागीर ती जाली बरी ती जाली बरी. आनी कितें जालें 17 डिसेंबरा तेगे ग्रेट ग्रँड चायल्ड लायक तेगे ग्रँड चायल्ड आहा तो हिंग गोंया एक फुटबॉल प्लेयर तो आनी तेगे भुरगें सो हेगे ग्रेट ग्रँड चायल्ड हूंय कित सेकंड फ्लोर आसन फर्स्ट फ्लोर आसन पडलें धाकलें भुरगें 4 वर्सांचें तें वयर सावन पडलें आनी शी वॉज लायक जायत तेका मुसता हें फ्रॅक्चर्स बाजालीं बरें सिरियस आहलें. सो ती सारकी येयली आनी जायत पाटी कितें जाता आपल्यागे फॅमिली लागून जायत हुस्क्यान बोल्लो आसोता. देखून ते हांव हें स्क्रिप्चर दितालें तूं कित्या हुस्केता वाय यू वारींग एशें तेशें. सो हे पाटी ती येयली आनी एकदम सॅड आहलोली मागीर ते आमकां उगडास केलें उगडास आहा तें स्क्रिप्चर तुगे टायमा तूं म्हणटाली तूं नियाळ कोत्ताली आनी कोडे हें कर म्हूण तेजेरय नियाळ कर जेजून कित केलां तेण तेगे रोगतान तेगे गायान पेकोवणी ऑलरेडी मेळ्ळ्या तुगे ग्रेट ग्रँड चायल्डाक एशें कोन्न सांगिलें आनी गेली ते सांगिलें हुस्के नाका चोय आनी जॉयफूल राव म्हूण. सो ती गेली आनी थोड्या दिसांनी येयली मागीर ती म्हणे बाय केशें आहा मागीर ती म्हणून लागोली हांव तें नियाळ कोरीत रावलें मुडीत रावलें Praise God. आनी हूंय सांगता की शेतां वयतालें शेतां एक कोडेन कोणशा बसतालें आनी तेजेरय नियाळ करतालें आनी म्हणटालें जेजू तुगे गायान आमगे बाय बोरें जालें आनी हें आनी आज जायत बरें आहा तेका 2-3 हॉस्पिटलांक शिफ्ट करूंक पडलें एक हॉस्पिटलांत बरें Praise जायना God. म्हूण बांबोळे दुसऱ्या हॉस्पिटलांत घालूंक पडलें. सो ती सारकी हॅप्पी जायन आनी फर्स्ट थिंग तेगे येयलें की हांवें तेंच मागणें केलें म्हणून लागोली तेदो केलो तें. सो इतू बरें दिसतालें कित्याक ती कितें जाता ही मातशें तेंकां न्हू ती हुस्क चड जाता आनी तेंकां तें एशें कोन्न बिलीव कोर ऑलरेडी हें जालें म्हणल्यार तेंकां मातशें हें जाता एशें केशें बिकॉज ती दोळ्यान चोयताय कित्याक हितू फ्रॅक्चर्स आहाय हें तें बट म्हाका किट्टाच जालें की तेंकांय बरें रिसीव केली ती मॅसेज देवागे उतर. Praise सो God. या आनी ती सांगो की लोक मागीर म्हाका म्हणटालीं म्हणजे पयस दुसरीं शेतां ती बारबो बसतालीं सदां जेवपाक आनी हे दिसांनी हूंय ती एकली बसो आनी हेजेरय नियाळ कोरी की बाय बोर जालां जेजू तुगे गायांनी. सो ती सांगता ती म्हाका विचारी मो आगे तूं एकली कित्याक बसोल्या मागीर हांव सांगना आहलो हांव हें बसोन एकलें नियाळ कोत्तालें आनी कन्फेस कोत्ता म्हूण ती. सो प्रेज गॉड ते Praise God. नेक्स्ट टायम वेन शी हॅड टू टेल की बाय बरें आहा तें सेकंड थिंग म्हणलें की हेंच हांव म्हणीत रावलें हेजेर हांव हें करूं बिलीव केलें म्हूण. सो बरें दिसलें जेजू आर्गां सो ब्युटिफुली लायक शी रिसीव दॅट वर्ड काय बरे भाशेन Hmm. सारकें प्रेज Praise गॉड God. Praise God. जेजू कारगां Yesu karka. या Praise Ministry of Wow. Encouragement by Flavi. Ministry of Encouragement. प्रेज गॉड Praise God. Barnabas. Barnabas. येस Right? Pupil atma कितें कोत्ताय जेजू कारका. Thank you, Jesus. जेजू कारका. Praise God. Praise Jesus. Hmm. आणि कोण हा? Praise God. Hello? एलिजा हूंय गेली तर Praise Jesus. तिका बॅग बर आसतली. कित करूया ब्रदर? बाय एलिझा सांगतेली बाय एलिझाची टेस्टिमनी आसूंकूच जाय
Yes, Yes, of so there Argan you Jesu. go. Yeah. Dev Argan. सगळ्यांक Praise Jesus. चान्स दिता पयली सगळ्यांक चान्स दिता तेजे उपरांत ती सांगतली तिका सोडिना काय आमी पयलीं जावपाक जायना न्हू आमी मातशें फाट रावपा जाय कित्याक देव बरेपण सोदांच कोत्ता कोन्ना म्हणलो कांय ना सो देवा आर्गान Not never. Yes, praise God. जायते फॅमिली हांवें ह्या लास्ट इयरा एंड ऑफ जायते विजीट केला आनी तितूल्यो चडश्यो जेंकां हांवें उतर शेअर केला आनी ते घडयेक तेंचे प्रेयर केला तेंगे आय विजन तेंकां रिस्टोर जाला आर्गां जेजो Thank Jesus. जेजू कारगा आनी तितूले 2 घोवायक्यो एक भावा गेली एक भयणी गेली तेंगे प्रॉब्लेम आसलोली बिफोर तेंकां डॉक्टराक येवयश न्ही आदी हांवें म्हणलें उतर दितोलें उतर दिन तेंचे प्रे केलें आतां म्हणलें तुमी वोसाय आनी चोय तुमगे टेस्ट कितें येत तो वचपाकू जाय आमच्यान कोणा आडावपा जायना सो थोड्यांगे फोकस आसोता दोतोरांचेर सो देव आमगे फटकिरो न्हू देवान आमकां थिंगा बरोवन दवरलां आपल्यागेलो प्रूफ सो जो कोण मानून घेता तो साल्वार जातलो सो देवा आर्गां जेन्ना ही दोग जाण हो भाव आनी भयण जेन्ना टेस्ट करूंक गेलीं तेंगेले सगळे रिपोर्टूय बरे येयले सो देवा आर्गां ह्या भुरग्यां पासत हांव देवा आर्गां दितां आनी जे उतर शेअर केलां थोड्यांगे टेस्टमनी येयल न्हय सो थोडी सांगपाक कितें जाताय लज जी भाशेन आतां भयण मारिया भावीन सनी जाता न्हू कोणांगी गोवायके कोणांगी गोंय फोंडू पडटा सो जाचे सोबें देवान बरपण केला तो वेड काडना ते हास्कूल हाताय सांगपा देवान बरपण केलें तें जेजू सो कारगा Yes, praise गॉड देवा God. देवा आर्गां दिता बरें हें प्लॅटफॉर्म म्हाका मेळून दिलें म्हूण कित्याक जें बरेपण केलां तें शेअर करपा ही एक संदी आमकां आनी थँक्यू वेरी मच Amen. त्या मोगाच्या भाव भयणाक Praise, थँक्यू गॉड ब्लेस यू जेजू praise कारगा Jesus. जेजू कारगा जेजू कारगा Thank you, Jesus. हॅलो Hello, हांव एक सांगता praise God. Go ahead, जेजू Jacinta. कारगा पुनाथान टेस्टमनी आयज हा पुनाथान बाय जासिंताची जेजू कारगा प्रेज गॉड तेजो कारण क्रिसमसाच्या 4-5 दिसा आधी माझो अचानक बीपी हाय जालो शुगर वाडली शुगर जालोली 475 आनी म्हाका खूब त्रास जातालो सारकें हालतालें अशी तशी पोट्ट दिसतालें हांव प्रेयर करीत आसलें देवाचें उतर म्हणत आसलें आनी मागीर हांवें शुगर 2 दीस चॅक केल्यार ती हायच आसली आनी मागीर हांव डॉक्टरा कडेन गेलें बेश्टें बीपी चॅक करून चोया म्हणून आनी बीपी चॅक केल्यार बीपी पूण हाय आसली ते दिसा आनी खूब म्हणल्यार खूब हाय जाल्ली बीपी ना बीपी चड न्ही शुगर चड हाय आसली बीपी 160/100 कितें आसली आनी डॉक्टर म्हणूंक लागले ते दोनूय इंटर रिलेटेड आसताय तूं बीपी टॅबलेट म्हजे एक्चुअली 6 years बिफोर बंद जालोल्यो मागीर आतां मोदें मोदें मातशें वाडटा म्हणून हांव ते होमिओपॅथीक टॅबलेट्स घेतालें पूण त्या दिसांनी हांवें ते बरे दीस बंद दवरलेल्यो घेयनासलें ती म्हणूंक लागली म्हजी फॅमिली डॉक्टर तूं ते घे चालू दवर 1 वीक घेयलें पोत्तून गेल्यारय ते वाडलोलेच आसा बीपी आनी मागीर ती म्हणूंक लागली आतां तूं एलोपॅथीक घे आनी हांव पयलीं घेता तेगे नांव चलतें आनी मागीर ते म्हाका घेवपा सांगलें 1 वीक तेजे उपरांत मागीर आतां मातशें बरें आसा आनी आतां रिसेंट सेकेंड दुसरी टेस्टिमनी म्हणल्यार पयर संडे राती म्हाका न्हिदूच येयना रातभर न्हीद येयना प्रेयर करता कितें करता न्हीद येयना 4 घोडे 4-4:30 न्हिदलां आसतलें हांव मंडेकूय सेम थींग आनी तकलेन कशें तरी जाता फाटल्यान कितें जाता म्हाकाच कळना आनी काल राती बी तशेंच पूण प्रेयरांनी आयज हांव बरें आसा म्हणजे 25% थोडो आसा त्रास पूण जायतें बरें आसा देवाचे उपकार आटयता ऑल ग्लोरी टू गॉड Thank you, Jesus. जेजू कारगा बाय जासिंता एक वस्त Yes. तुज्या मनान दवर तुका Yes, जेन्ना न्हीद पडना हय न्हीद येना
तूं हे वाटेन ते वाटेन हे सगळे त्रास करू नाका. न्हीद येना म्हणजे तूं मागण्यांनी राव. वय तशें हालोन हालोन प्रेयर बी करता, वय. मागण्यांत रावता ब्रदर. मागण्यांनीच राव, मागणे म्हणीत राव, देवाचें उतर म्हणीत राव, वय. दुसऱ्या भाशेनी उलोवपाक कॉमेस कर. हा, टांगसांनी बी प्रेयर करताले ब्रदर. हांगसानी प्रेयर कर. म्हणजे हय. तो तुका कितें सांगूंक सोदता पळय, आमी जेन्ना न्हिदोंक जाय न्ही, आमकां पट करून न्हीद पडोंक जाय. 2 मिनटांनी न्हीद पडोंक जाय. आमकां हय. आमी त्रास कोत्ता न्हिदपाक. तूं लोक म्हणटा अरे म्हाका फाल्यां उठोंक जाय, फाल्यां मिसाक वचोंक जाय, फाल्यां म्हाका ट्रेन घेवंक जाय, म्हाका फ्लायट धरूंक जाय, म्हाका कामाक वचोंक जाय, देखून हांव न्हिदोंक वता. तितलो बाजेन आहा ते वाटेन ताका चुकचीत ना. हांव म्हणटा केन्नाच अशें आमी करपाचें न्हय. आमकां न्हीद पडना जाल्यार आमी मागण्यांनी रावपाक गरजेचें. देवाचें उतर वाचपाचें, वो कितें आमच्या कानाक म्हणजे रातीक तुज्यान व्हडल्यान करूंक जायना, सगळ्यांक उठयतल्यात तुमी, इयरफोन घालपाचे आनी देवाचें उतर आयकोपाचें. हांव तुमकां सांगता, जेन्ना आमी अशें करता तुका न्हीद बेगीन येतली, कित्याक सैतानाक नाका तें उतर तुज्या काळजान वचपाक. आमी केन्नाच वेळ पिड्यार करपाचो न्हय न्हिदपाक. न्हीद येयली सोफाचेर न्हीद येयली तुज्या कदेलीचेर न्हीद येयली उबें रावन न्हीद, पूण त्रास करू नाका न्हिदपाक. डोंट टेक ट्रबल टू स्लीप. स्लीप इज नॉट कमिंग, स्टे अवेक अँड प्रे. पवित्र आत्म्यान म्हाका बरो फॉर्म्युला दिला. म्हणून जेन्ना म्हाका न्हीद येता, हांव 10 म्हजी बायल 1 to 10 म्हणटा, गेलो आउट इन 10 seconds. पूण जागो आहा तेन्ना मागण्यांनी रावपाचो, कोणाक कावन्सल करपाचें, उतर शिकपाचें, उतर आयकोपाचें, तयारी करपाची. आनी न्हिदपाक सदांच केन्ना आमी म्हणून आतां 2 जालीं, आतां फकत म्हाका 3 वरां मेवतलीं न्हिदपाक. चिंतपाचें न्हय. रातभर जागो रावंक जाय जाल्यार दीसभर तुका न्हीद येवची ना, कित्याक तुवें मागण्यांनी आख्खी रात मागण्यांनी सारल्याय म्हणून. जेजू आख्खी रात मागण्यांनी सारतालो आनी दिसाक तो काम करतालो. आनी जेन्ना वड्यार आसतलो मातशी 15 मिनटां एक अर्दें वर न्हीद काडटालो. म्हणजे आमच्यान ही संय करूंक जाता. आमकां कसलेच त्रास घेवपाचे न्हय न्हिदपाक. केन्नाच त्रास घेवपाचे न्हय न्हिदपाक, कित्याक न्हीद येतलीच. पूण आमी जागी आहा जाल्यार आमी मागण्यांनी रावपाक गरजेचें. आमेन. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. All right. Praise Jesus. Thanksgiving prayer kon kutta dinwasniche. Praise Jesus. Okay, go ahead, Janina. Thank you, Jesus. मोगड्या बाप्पा, पवित्र आत्म्या वेळार सगळ्या भाव भयणाच्या तोंडांतल्यान तुका मोहिमा दिल्या, कित्याक सगळे तुजे येवजणेंतल्यान बाप्पा बरेपणाक घडोवन येतात. होय दुनिया वेळार ह्या नव्या वर्सांत सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो जावन आसात स्वताच्यो, मोगाच्यो आनी कुरपेन भरलेल्यो. जेन्ना आमी ओळखून घेता दुनिया तुजें उतर आनी तुजी जाणवाय, तूं उतरांतल्यान तूं आमचे तांय उलयताय, तें उतर सोत जावन येता, दाखयता बाप आपलो उतराची पदवी. कित्याक तुवें म्हटलाय न्हय बाप्पा, म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाळल्या बगर. आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. तें जाल्या शिवाय रावचें ना जावन आसा देवाचें उतर. कित्याक देव त्या उतरांतल्यान आमचे तांय उलयता आनी दाखयता आपली मोगाची पदवी. हे सगळें आमच्या भाव भयणाच्या टेस्टमनींतल्यान. खरेंच दिनवास दिता तुका पवित्र आत्म्या हे व्हड आयच्या दिसा खातीर, आनी सगळ्यांक काळजाचो संतोष तुवें उक्तो केलाय ह्या तुज्या उतरांतल्यान जेजू. हें मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. Amen. 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 Jesus. Amen. Amen.